गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा, तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह बरो केलो आनी चडशे जातातल्या लोकांनी वॅक्सीन घेतलेलें आसा. सो वॅक्सीन घेतलेल्या कारणान कमिटीन जे डिसिजन घेतले ते बरे घेतले. कित्याक आतां गेल्या वर्सा कोविडा खातीर नरकासूर करूंक ना, सो भुरग्यांनी नरकासूर करपाक फुडें सरूंक नासलेले गेल्या हेका कारणान. सो आतां वॅक्सीन घेतल्या, सगळ्यांनीच घेतलेलें आसा वॅक्सीन, ऑलमोस्ट सगळें कवर केलेलें आसा गव्हर्मेंटान. सो थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन. आनी अशेंच तेंच्यांनी हो वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू दवरचो. आनी नरकासुराच्या बद्दल सांगप म्हणजे की भुरगे आमचे सगळे सारके पेटलेले आसा काम करपाक. कित्याक हो जी स्पर्धा करतात ते कोण प्रायजा खातीर म्हूण अशें करिना, एक उमेद आसता सगळ्या भुरग्यांक. आनी ल्हान ल्हान भुरगे आमकां खूब हेल्प करतात नरकासूर करपाक. सो ते फुडें सरता म्हूण आमी व्हडले आहा तेय फुडें सरता. तेंचो प्रोत्साहन जो मेळटा त्या खातीर आमी फुडें सरता. आनी नरकासुराची परंपरा ही अशीच चालू उरूंक जायी. कितें जालें सुद्दां ही परंपरा आमची हिंदूंची सणा असो सण साजरो जावपूच जायो आनी स्पर्धा अशी चालूच उरूंक जायी. आता कमीत कमी 10 दीस जाले सुरवात केल्या, कित्याक आमकां मातशें लेट कळ्ळें की कॉम्पिटिशन आहा म्हणून 10 दीस सुरवात केली. प्रॉब्लेम कितें जाता की मेहनत हे सगळेच करतात भुरगे, पूण आमी सकाळचे कामाक वयतात. कामाक वचून आमी आमचो मातसो टायम काडून रातचे येता, काम करता हांगासर. हे काम करता म्हणल्यार हितून ल्हान ल्हान भुरगे येता, तांकां लेट जाता, खूब रात जाता इतलें आमी ट्राय करता की बेगीन वचचें, कित्याक दुसऱ्या दिसा कामाक वयचें पडटा. पूण तशें जायना, कामाक लागले काय काम वाडत रावता. पूण हे भुरगे जे येता तांकां मागीर हे सगळें जेवण खाण सगळें हांगाच आमकां करचें पडटा. कित्याक परत गेलो घरा येयलो हेतून जायना, कित्याक टायम स्पेल सद्या कमी आहा, हेतून आनीक जायना. आनी ही मेहनत म्हणल्यार आतां जे भुरगे आतां जे थोड्यांक जे खबर आहा भितून ते आमच्या वांगडा वावरता, जेंकां खबर ना ते वावरता. अशें करून आमी हातबोट घालून आमचें काम काबार करपाचें जाता इतलो प्रयत्न करता. कळ्ळें की वास्को 4 दीस पयलीं कळ्ळें की स्पर्धा आहा म्हणून. सो आमचे भुरगे सगळे मेळ्ळे आनी डिसायड केलें की कितें करपाचें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हटलें फुडें सरया म्हणून, की इतल्या वर्सां आमी नरकासूर करतात. सो गेल्या वर्सा कोविडा खातीर आमी करूंक पावूंक ना. सो ह्या वर्सा चिंतलें की कितें आसूं घालया फुडें, हात घालया फुडें, पळोवया कितें जाता तें. सो अशें तरेन एकट्याच्यान काय नरकासूर जायना. सो सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन घेवन सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमी ह्या सगळे वांगडा फुडें काडया, फुडें सरया म्हणून.